बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकूण तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबलेनो आयज संध्याकाळाचो 30वो आयतार आमी मनयता. देवाची उतर आयज आमकां जायती शिकोवणी दिली. तर ह्या दिसान हांव ते बरी वाटो घेवन आमच्या पात्राचो उडास करून देवाचे आनी एकामेकाचे मोक्षरे मागूंक तयार जावया. ह्या दिसांत आमी सुजाना तुवें ताच्या इथे जावप आसो, आसुंती नवाज ताच्या इथे जावप आसो, लेतास सनाया अंजला एंटनी कास्ट्रिनो इथे जावप आसो, फेलिक्स बर्नार्डिन डिसूजा इथे जावप आसो, Caetanino da Otrebaso, आणि जुसे कायतार गॉमिच आणि अमालिया गॉमिच आमच्या Otrebaso. हांव बातीन सर सुविधार आणि तुमकां बाबा पयलेलो वसोल्या मनांत सांगता मनांत चिंतून मनांत विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती प्रार्थना केल्या. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो ह्या बसोत घेवन स्नान सांगपाक मरी सगळ्या भक्तांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पयलेलो म्हजे खातीर तुमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वपदार देव आमची काकूत करून आमची पात्रां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा तूं सर्वी आनी शांती सर्वेस्परा देवा सर्वविदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका वाजता तुज्या कृपेक पासून आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे याद करता, सोमिया देवा देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे कित्याक पवित्र आत्म्यासाठी देवा बापाचे भुरगे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वपदार आनी सासणाच्या देवा आमचो बाबार गोरवाचो आनी मोग जोडोय तुवें बसयलाय ते जोडून आमकां फावो जावच्या तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. ह्या आमी मागता आमच्या सुन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी आमचे मनेकांत आपली राजवणकी चलयत आसा सासणाच्या सासणान. आमेन. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचन. सर्वेस्परान मोजेसाक सांगलें, इस्रायेलाच्या पुतांतुमाक अशें सांग, तुवें कोणत्यांक त्रास दिवं न्हय वो तांचेर झुलून चलोवं न्हय. कित्याक इजिप्ताच्या देसान तुमी पोरगी आसल्यात. विधवेक आनी अनाथांक पिडापीड दिवं नाकात. तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी ती म्हाका उलो मारपीत जाल्यार हांव तांचें आयकल्या बरोबर रावचो ना. म्हजो राग पेटलोलो आनी हांव तांकां तोरवारींनी मारतलो. तुमच्यो बायलो विधवा जातल्यो आनी तुमचीं भुरगीं बाळां अनाथ जातलीं. म्हजे पोरचेंतल्या एकल्याक तुमचे मदल्या एका गरीबाक तुवें दुडू उश्णें दिल्यार ताचे लागीं कोलांतोऱ्या भाशेन वागूं नाका. तांचे कडचो व्याज घेवं नाका. खात्री दिवंक दुसऱ्याचें आवरण घेताय जाल्यार दीस पडचे आदीं तें परतून दी. कित्याक तांचे कडेन कांदूक आनी कांय ना. हांडें ती आपली कूड दामता नाजाल्यार तो
साबाक सोबेस्परा तूं म्हजें मोग हांव तुजो मोग करतां तो म्हजें व्हडो हांव ताका शरणां येता तो म्हजो दाल म्हजो बळिश्ट आदारी म्हजो किल्लो म्हजो आसरो ताका सगलो मान फावो सोबेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता साबाक सोबेस्पराक तूं म्हजें मोग हांव तुजो मोग करतां मागून पावलो तेसलोनिकांक बरयलेली पयली चिठी वेल्या वाचो बाबा भयणानो आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय वगर पडा पवित्र आत्म्याचे सोबतेन आनी एकदम घोट निर्धारान तुमकां पावले आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरी जाणात तुमचे पायले आमची आनी सोंसणीकायेची देख तुमी घेतली आनी देवाचें उतर साबार पोस्टां दोगां मदें पवित्र आत्म्याचे कुशळटाय तुमी कशें मानून घेतलें की मैसिदोनियेक आनी आख्खें सगळ्या भावांतल्यान तुमी एक नमुनो जाले वय तुमचे कडसून सोमयाचें उतर गाजत गेलें न्हयच मासिदोनियेक आनी आख्खें कित्याक तुमी देवाचेर बाबाक दवरलो म्हूण सगळे कडेन अशे भाशेन घुमून आयला की आमी उलोवची गरज ना पूण तुमी आमकां कसलो योगार दिलो कशी तुमी कुड्ड्या देवाक सांडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्या ते विशीं तोच लोक उलयत आसा आनी ताणें मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केल्या आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारून स्वर्गांतल्यान येवचें आसा ते जेजूची ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता देवाचें उतर उतर सुद्दां उबी रावया स्वामी म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं मातेवा परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान साधुकी जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिझेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदळाक घालून ताचे भितरल्या एकल्यान विचारले गुरुजी समृद्धीचो व्हडलो कायदो तोखणीचो जेजून वर्तिमान केलो सगळ्या तुज्या काळजांत सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो हो सगळ्याकून व्हडलो आनी पयलो कायदो पूण दुसरो आसा हाचेच सारको तो हो तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेड्याचो करचो ह्या दोन कायद्याचे सगळी समूळ आनी प्रमाणांनी शिकोवन दवरलेल्यो आसा जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही म्हज्या बाबा भयणो आयच्या देवाच्या उतरांत आमी आयकता शुभ वर्तमानान उदी करून जेन्ना जेजू एका जोम्यान ताच्या प्रश्नांक जबाब दिवन एके भाशेन तांकां ओगे करता ते म्हणल्यार सादुकी आनी जेजूच्या काळार हे दोन जोमे एकदम बलिश्ट आसले एके भाशेन आनी पोरचेक तांचो अधिकार आसलो ते सोदमताले ते सांगतात ते लोकांनी पाळचे सादुकी एके वाटेन आनी फारिझेव दुसरे म्हणून सादुकी कोगे केले म्हूण कितें जाता फारिझेव चोडटात फारिझेव गुणगुणूंक लागतात फारिझेव जेजूक गोंदळाक घालूंक सोदतात एकल्या जोम्यान जावंक ना
दुसरो जो ट्राय करता आनी कोण्याक मागणो तांचो विचार ते शास्त्रीय आसले धर्माचे सगळी शिकवण ताका खबर आसली पयलो कायदो व्हडलो खंयचो कायदो पयलो खंयचो कायदो सगळ्यांनी व्हडलो हे सगळें ताका खबर आसलें पूण ताचें मन कसलें तें पळय जाणो जावन ते जेजूक विचारतात म्हणजे ताका सापडांक सोदतात गोंदळाक घालूंक सोदतात आनी विचार कसलो गुरुजी सुमूर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो 10 मानकांप्रमाणे पयलो मानक खंयचो म्हणजे एकल्याच तुज्या देवाचो सगळ्या काळजान तुवें मोग करचो पयलो मान दिवचो हे ते जाणा आसलें 10 मानक जाणा आसलें तरी आसतना ते जेजूक विचारतात जेजू तांकां बरे भाशेन जबाब दिता ताचेर तिडकेना ताचेर रागार जायना ताचेर बेजार जायना पत्तेन जाल्यार ताच्या जबाबा वरवीं तो तांकां एके भाशेन देवाशी म्हणून हाडूंक सोदता पूण तेजे कडेन घडोवंक ना कित्याक फाल्यां जिवन सातुकी निबळ मनाचें आनी काळजाचें आसलें दारूण मनीस ते आपूण समजून तें सारकें म्हणून दुसऱ्याच्यानी आयकुपाचें दिलें पूण जेजू तांकां बरे भाशेन जबाब दिता आनी म्हणटा पळयात सगळ्या काळजान सगळ्या अंतऱ्यान सगळ्या तुज्या मनान दोनया देवाचो तुवें मोग करचो हो पयलो कायदो व्हडलो कायदो पूण दुसरो आसा म्हणटा जेजू एक जेजूच्या शिकवणेन नवेपण दुसरो आसा जो ह्याच कायद्याक लागू जाता एकूच कायदो न्हय तो 2 कायदे पूण एकूच शिकवण आनी दुसरो आसा तो हो म्हणटा तो तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेड्याचो करचो लव ऑफ गॉड इज प्रायमरी बट ऑल्सो लव ऑफ नेबर It goes hand in hand. It goes side by side. हांवें जायते फावटी आमचे क्रिस्तांव धर्म कशें जाला देवा सेवा करपाची देवाचो मोग करप म्हणजे देवा सेवा करपाची नोवेनां करपाची मागणें करपाची एकदम बरें पूण ह्या सगळ्या तुज्या आत्मीक जिवितांतल्यान तुज्या भाव भयणी सगळें तुवें मोग दाखोवचो To your spiritual life, you have to be a very nice person. Your social life should change. Love of God and love of neighbor. तर भावणेनो आयच्या दिसाक आमी हीच कृपा आमकां मागुया जितलो आमी देवाचो मोग करता तितलोच आमी दुसऱ्यांचोय मोग करूं उदी करून गरजेमंदांचो कोण नासलेल्यांचो गरिबांचो एकसुऱ्यांचो जाणट्यांचो आमच्या शेजाऱ्याक तर कोणूय आसा पिडेत आसा तांचो गोरच्याचो सगळ्यांचो आमी बरे भाशेन मोग करूं ह्या दिसाक फक्त त्या देवा लागीं मागूया सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी आतां हात जोडून व्हडल्या कार्यान जावया सत मानता देवा सर्व पितार बाप सर्वांत विचार आसतना आनी जेजू क्रिस्ता एकल्या आसता आमच्या आसया तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी शिकवलो अकवाल बरयताय सोडलो पांच प्रकार तरी कोर्स असले तातूंत सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी दिलो तो मेल्ल्या मदेलो दिसर दिसा स्वर्गाचो सर्व पिता देवा वचच्या उजव्याक आसा तो इदा जिव्यानी पेल्ल्यांची दूख सुबे करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचे एकता आख्खाचे भोगसरे कुणीचेय जीवनपण शास्त्राचे जुली आमेन आमची मागणी आमच्या गोरचो आतां देवा मुखार उबारुया आमच्या बाप साहेबान विस्मानी आनी मोटवाशांनी बापाच्या मोगान भरून जियोंक आनी होच अनुभवलेलो मोग तांणी आपल्या जिविताच्या बऱ्या देगेंतल्यान आपले पोरजेक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया जेजूच्या नामान बापा हे मागणे करता
पयली जबाबदारी जावन आसा पेल्याचो मोग आनी तांची सेवा करप म्हणून तांणी वळखून घेवन आनी देवान दिल्लो हो वाव उदार मनान आनी गुरबेन फुडें व्हरून तांचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा देवाने करता तुका. आयज जायतीं आमची तरणाटीं मोगाक आशेतात आनी जायते फावट खऱ्या मोगाचो समज ना जावन वायट रस्त्यार पावतात. तांच्या आमच्या तरणाट्यांनी आपलें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडून आनी तो दाखयता त्या मोगान तांणी आपल्या जिविताची पावलां मारून तांकां जेजूचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा देवाने करता तुका. आयज आमच्या गोंयांत तरणाट्यांचो दीस मनयता. तेच भाशेन चवथी आमची तरणाटी आमच्या गांवची, आमची गोंयची आनी आख्या संवसारांत कोण आसात ती तरणाटी जेजूच्या खऱ्या जिवितान भितर सरून ताची शिकवण ओळखून घेवन ती पाळून आमच्या तरणाट्यांक आदार आनी कृपा आमी मागता. ही आमची मागणी सायबा तुजे मुखार आमी दवरता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. हे आमचे बलिदान सर्वपिता देवा बापाक मंद असले जावन मागात. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा तुका आमी मेळयता त्या देण्याचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां घालुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा सर्वपितरा सासणाच्या देवा सर्व कल्याणी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फोगो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून गण्याकवाद मारेताय जोडून घेतलो. खुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां जिवता बरोबर आनी सगळींच्या सौ दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 स्वर्ग आनी संसार सर्वेस्पराचे नांवी आतां ताका बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान नरुनी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच भशेन कोशमरण सोसूंक वेच्या आनी ताणें तो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ती म्हजी कूड तुमचे पसाद समर्पची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली व नव्यान दीत वाचलो ते आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आनंदीत पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सास्तीक कलराचे रगत पात्ताचे बोक्सरे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त तुमच्या बसत ते वारोप करे हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगोटुया तुझ्या उत्साह आनी पुनर्शोधपणा वरवीं तुवें आमकां सवयी सोप्या संवसाराच्या सरवंतरा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शोधपणाचो आमी भक्त दिवंक रास करता वो जिविताचो उडो आनी समोरची काल सुखां समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून तुका दिन वाचता आनी जेजूची पूर्ण रगत शोधल्या आम्हा शुभेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर दिसताले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या क्रिस्प साहेबाक आनी सगळे याज्ञिकी वांगडा बरोबर तिका पृथ्वी मोगाक घडय. पुनर्शोधपणाचो परवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्ताक तुजे परसणीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया करून आमी मागता. अकवार मारी देवाची माय सगाती तिच्या पती बागेवन चिजे बागेवन धर्म तुता आमचे गोंयचे सान बागेवन चिसेवाज बागेवन फ्रांसीस शावियर हसर कालीन कमानवल्यान ते सगल्या सादा भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाटत तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या मुखार वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बाबा सर्व लोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वंतराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना रीत घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्तीच्या सगळ्या वाईट कर्तव्यांकरिवा दया करून या जिवितांत समस्त कायम करी सतीच्या सुखात आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्त चेड्याक आमी बरो आशिर्वाद लेखता परमदार जोदार काकुती सरपंचातली सगळी सेवा करतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तुका म्हणली तुका शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी कुस्तिके कोटान मोगान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सगळ्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडले ही देवाची शरीर वो तो जेजू जो ह्या फारिजांक एकदम बरो जबाब दिता सगळ्या काळजांत देवाचो मोग करचो आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो.
ह्याच जेजू आमच्याय जिवितांत येता, आमकांय शिकोवण दिता, आमचें जिवीत बदलूंक आशेता. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी. तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका खबरना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची खूण रगत आमकां सस्ताच्या जिवितांत सांग. ह्या वेळार ओत्मीक तोरेन आमी जेजूक आमच्या जिवितांत घेवया. ओत्मीक कुमयाव. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगान बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जाव. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मोर्दान आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. जे कोणे रुपान आमी समोरून घेतला ते ह्या जिवितांत स्वता आनी स्वर्गार सुखुतायेन आमकां मेळोशे कर. क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोने आसूं. सर्वपवित्र देव, बापूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचलयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगळ्यांक तुमकां एक खुशाल बरी दायतात हांव येता. Have a lovely Sunday. और